प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 21वां विसवोर वोड 5 ते 11 पर्यंत। लूक चॅप्टर 21 verses 5 to 11। आनी आतां आमी पयले देवाचें उतर आयकुया। देव मंदिराची गजाल करून ते काय बऱ्या फातरांनी आणि देवाक पेटयलेल्या दानांनी नेटयलां अशें म्हणटल्यान जेजून सांगले, तुम्ही जे पळयतात ताचो फातरार फातूर उबो उरचो ना तसले दीस येतले, ते सामके मोडून उडयतले। खोश्ट आनी दुमाळे तांणी ताचे लागीं विचारले, गुरुजी हे केन्ना घडटले आनी ह्या घडण्याचो वेळ लागीं पावला म्हूण ओळखूंक कसली खुणा जातली? ताणें म्हणलें, तुमकां कोणे फटोय ना जावंक चोत्रायेन रावात, तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन हांवूच तो आनी काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले। तुमी तांच्या फाटल्यान वचो नाकात। तुमी झुजांची आनी बोंडांची खबर आयको शकतात ना कांतो नाकात। हें पयलें घडोवंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना। मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्रांचेर राष्ट्र आनी राजाचेर राज उप्रासतले। हांगा थंय व्हडल्यो भुंयकांपी जातल्यो, हांगा थंय दुखळ पडटलो आनी वशाची पिडा पसरतली। अंतराळार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो खुना दिसची पडटल्यो। प्रितीच्या भाव भयणीनो आयज जे शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू आमकां कोश्ट आनी दुमालो जो येतलो एक दीस ह्या संवसारांत तो येवच्या आदीं ताचे विशीं आमकां तो सांगता। आनी आयज आमची चोत्राय वा आमचो नियाळ ह्या 8वी वडीर करया। जेजू कितें म्हणटा तो म्हणटा, तुमकां कोणे फटोयना जांक चोत्रायेन रावात। तुमकां कोणे फटोयना जांक चोत्रायेन रावात। भाव भयणो जेजू अशीं उतरां कित्याक म्हणटा? तो फुडें कितें म्हणटा? तो म्हणटा तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन हांवूच तो आनी काळ लागीं पावला अशें म्हणटले, तुमी तांचे फाटल्यान वचो नाकात। भाव भयणीनो जेजू आमकां सांगूंक सोदता की तो येवपाचो आसा आनी तो येतलो म्हूण तें सेर्त, कित्याक ताणें सांगलां जट्टेच्या दिसा जेजू परतून येतलो, तें येतलो म्हूण आमी जाणो। पूण तो येवच्या आदीं तो म्हणटा खूब जाण फटयपाक आमकां येतले, देखून चोत्रायेन राव म्हणटा। आनी भाव भयणीनो जेजू ही जी शिरकाण न्ही तुका म्हाका आपल्या शिसांक दिता आनी म्हणटा तुमी चोत्रायेन रावात। तो म्हणटा खूब फटींग प्रवादी, फटींग जे गुरुजी आहात ते शिकोवपाक ते एक फटींग शिवर्तमान परगट कोत्तले। आनी भाव भयणीनो जुआंव जो जेजूचो एकदम घट शीस आसलो, तो जेजूचो आमीग आसलो। जेजू ताका म्हणटालो हांव ह्या म्हज्या शिसाचो मोग कोत्तां। त्या शिसान पयली चिटीन हांव विसवोर 4:1-6 पर्यंत बरयलां की आमी ह्या फटींग प्रवाद्या विशीं आमी चोत्राय धरूंक जाय। तो आमकां शिरकाणी दिता। आनी भाव भयणीनो आयज जेन्ना पवित्र आत्मो आमकां हाचेर शिटकाणी दिता, आमकां सांगता की आमी चोत्रायेन रावंक जाय आनी आमी खरेपणी हें देवाचें उतर आयकूंक ना जाल्यार आमी आमचेंच करीत आहा जाल्यार, आमी फकत धर्म करीत आसांव जाल्यार आनी आमी आजून पासून देवाच्या उतरान रिगून रावन जेजू बरोबर संबंद धरूंक ना जाल्यार ताचें उतर शिकोन आयज आमी देवाचें बोगसणें मागुया। कित्याक भाव भयणीनो आमी जेन्ना देवाचें बोगसणें मागता आमी देवाक सांगता आमी चुकल्या म्हणून, आमकां सोत आमकां कितें तें आमकां नोको, आमी नोको आसली म्हणून, आनी आतां पवित्र आत्मो सांगता आमकां सोत कितें तें। आमी आयज तान देवाच्या उतरान रिगून रावया, देवाचें उतर शिकोया आनी जें आमकां पवित्र आत्मो सांगता तें आमी दिसपट्ट्या जिवितांत पाळूंक आमी सुरवात करुया। भाव भयणीनो जे भाशेन हांवें तुमकां पयलेंच सांगलां जेजू परतून येवपाचो आसा आनी आमकां गरज आमचो संबंद जेजूशी दिसान दीस घट करपाक। आमकां जाय देवाच्या उतरान रिगून रावपाक, आमकां जाय देवाच्या उतराचेर नियाळ करून तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाडूंक।
आनी भाव भयणीनो, आमी आतां देवाच्या उतरान घोट जायत जाल्या. खरेपणी आमचो संबंद देवाशी जेजूशी पवित्र आत्म्या उदेशी घोट जायत जाल्या. फोटींग प्रवादी येत जाल्या आमी तांकां पारखितल्या. आमकां कळटलें की हो कोण उलयता, हो शर्माव दिता, हो आमकां कितें सांगता, हो जावन आसा फोटींग प्रवादी. पूण आमी देवाचें उतर नको जाल्यार, आमी शिकना जाल्यार कितें घडटलें? फोटींग प्रवादी येतले, ते सांगतले की आमी सगळें जाणो, आमी तांच्यो खबरो आयकतले, आमी तांचो शर्माव आयकतले, तांची शिकवण आमी घेतले, आनी एक दीस आमी सासणाच्या सासणांक एमकोणान वेतले. कित्याक आमी जें पवित्र आत्म्यान सांगलेलें ताजेर आमी चोत्राय धरूंक ना. तर भाव भयणीनो, ही 8वी वडीन जेजू आमकां सांगता, म्हणटा चोत्रायेन रावात, फटोव नाकात. कोणूय येत जाल्यार तुमकां देवाचें उतर शिकयत जाल्यार, आपलो शर्माव दीत जाल्यार, आनी तुमी तें आयकत जाल्यार, आनी त्या उतरा प्रमाणे तुमी चलत जाल्यार तुमचें निसंतन जातलें. आनी भाव भयणीनो, जेजू येवच्या पयलीं खूब फोटींग प्रवादी वेतले. आमकां देवाचें उतर सांगता, जुवान ह्यो वस्तू 2000 वर्सां पयलीं बरोवन दवरल्या, आनी आजून पासून आमकां ही म्हायती ना जाल्यार, आमी देवाच्या उतरान रिगून रावना जाल्यार, आमी देवाचें उतर फकत एका कानान आयकलें, दुसऱ्या कानान सोडलें, पूण ताचेर नियाळ करिनासतना आमी तें उतर पाळिना जाल्यार, भाव भयण, कितें घडटलें? एक दीस आमी एकाचो शर्माव आयकतले, दुसऱ्या दीस आमी दुसऱ्याचो शर्माव आयकतले, तिसरो दीस आमी तिसऱ्याचो शर्माव आयकतले, आनी आमी सोत कितें तें आमकां आमी नको म्हणून आमी एकाचें आयकोन, दुसऱ्याचें आयकोन, तिसऱ्याचें आयकोन, हें सगळें आयकोन आतां आमी कसलेच स्वतान रावची नात, आनी आमी आमकांच फटयतलीं, आनी खरेपणी आमी देवाच्या मोगान, देवाच्या जाणवेन आमी वाडून आमी केन्नाच पावंक जावची ना. देखून भाव भयणीनो, आयजतान आमी देवा कडेन भोगसणें मागुया, पवित्र आत्म्याचो आदार मागुया, देवाच्या उतरान रिगून रावून तें उतर दिसपट्ट्या जिवितान पाडून, तें दिसपट्ट्या जिवितान पाडून एक जैतिवंत जिवीत जिवन दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक, आनी आतां फोटींग प्रवाद्यांक पयस धरून देवाचें राज फुडें सरपाक, देवाचें राज सगळे कडेन पावपाक आमी आयजतान सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातना तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.